प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 11वो विस्वोर वोड 5 ते 13 पर्यंत. लूक चॅप्टर 11 वर्सेस 5 to 13. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी हो मोदयांनी ताचेशी वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावोन चडला आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी त्या मनशान भितरतान अशी जाप दिली, म्हाका त्रास दिनाका, आतां दाराक खिळी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेलें. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारितूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टागोटीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताचे कोरांदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी देव तुमकां दितलो, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागतात तीं घेतात, सोदतात तांकां मेळटा आनी दारार मारतात तांकां तें उगडटलें. मासली मागतो आपल्या पुताक मासलेचे सुवातेर एक सुरोप दीत तसलो तुमचे मदें कोण बापूय आसा जायत? वो तांती मागत जाल्यार बापूय ताका विंचू काडून दीत? तुमी वायटूय जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणो जाल्यार त्या वोन कितलो अदीक तुमचो सुर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू एक वोपार घालता आनी त्या वोपारीन अशें घडटा की समजा एक रातीक एका इश्टाक मेळपाक कोण येता आनी तो आतां ताचे कडेन घराक कांय ना म्हणून तो आतां दुसऱ्या इश्टा कडेन वेता आनी म्हणटा, म्हाका 3 उणे दी, कित्याक कोण येयला म्हज्या घरा आनी म्हजे कडेन कांयच ना. आनी बाबणीनो, तो इश्ट न्हिदला, ताका उठोंक जायना. पूण हो जो इश्ट घरा कडेन ताच्या दारार मारता, तो मारिथा म्हणून तो आतां उठ्ठा आनी ताका ते उणें दिता. इश्टाक गोतीक लागोन न्हय, पूण कित्याक तो पोत्तून त्या दारार मारता म्हणून ताका घरा धाडपाक तो आतां ताका दिता, कित्याक तो सोडिनासतना आपल्या दाराचेर मागता म्हणून. आनी आयज बाबणीनो, जेजू आयज आमकां एक ही शिकवण दिता, कशे भाशेन आमी मागणें करूंक जाय, कशे भाशेन आमची चोत्राय आमी देवाचेर धरूंक जाय. आमी खूब फाटी मागणें करता, आमी उतरां उलयता, आमी देवाक मागणें करता, पूण कितले फाटी आमच्या मागण्याचो जबाब आमकां मेळना, कित्याक आमी खूब फाटी मागणें जें करता आमकां बऱ्याक ना, और आमी मागणें करता देवाच्या खोशे प्रमाणे करना. आमकां फकत आमी म्हणटा देव म्हाका दितलो, देव म्हाका अशें करतलो, आनी जितले आमी मागणें करता ताचो जबाब आमकां मेळोंक ना म्हणून आतां आमी मागणें सोडटा. आतां आमची चोत्राय आमच्या त्रासाचेर, आमच्या परिस्थितीचेर दवरता. आनी जेजू आयज आमकां सांगूंक सोदता, ज्या भाशेन तो इश्ट आपल्या दुसऱ्या इश्टाच्या घरा गेलो आनी त्या दारार मारूंक लागलो आनी तो उठो पर्यंत तो तिचो दारार मारूंक लागलो, तेच भाशेन आमी भावार्थान आमी देवा कडेन मागणें करपाक एकदम गरजेचें. म्हणजे आमी देवा कडेन अशें त्रासान मागणी करपाची गरज ना, पूण आमी जाणो देवान आपल्या पुताक ह्या संवसारान धाडलो आनी जेजू ह्या संवसारान येवन आमकां सगळें जें देवाचें बरें फावो जाय तें आमकां फावो केलें. कशे भाशेन तो ह्या संवसारान येयलो, खुर्सार गेलो, आमच्या पातका पासत तो मेलो, पुनर्जीवन जालो, आतां सुर्गीच्या बापाच्या उजव्याक बसला. आनी आतां भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवा कडेन कितें मागता, देवाच्या खोशे प्रमाणे देवान आपल्या उतरान बरयलां, देव आमकां तें सगळें जें तयार केलां तें आमकां फावो करता. म्हणटच आमच्या भावार्था वरवीं भाव भयणीनो, देवान जें तयार केलां तें आमकां फावो जाता. आमच्या भावार्था वरवीं देव आमकां दिना, देवान सगळें तयार केलां,
सगळे मेज तयार केला आमकां सगळें जे ताणें आमकां बरें फाव करूंक जाय तें जेजू वरवीं तयार करून दवरलां. पूण भाव भयणीनो आमकां जाय भावार्थ, आमकां जाय भावार्थ. कित्याक खूब फाटी आमचे कडेन भावार्थ ना. आमी मागणे करता, आमी खूब देवास्पण करता आनी जेन्ना आमचे मागणे आमकां जे आमी मागण्यांनी केलां तें आमकां मेळना, आमी आतां भावार्थान चलना. आमी देवाक सोडटा, आमी देवाक शिणटा, आमच्या परिस्थितीर आमी आतां बुडटा आनी आतां आमकां कांयच बरें जायना. तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन हें शिवर्तमान जें आमी आयकलां ताचेर आमी नियाळ करुया. खरेपणी देवाचें भोगसणें मागुया. कितले फाटी आमी देवा कडसून बरें आमकां जाय तें आमकां फाव जावंक जाय तें आमकां मेळना. कित्याक आमी खरेपणी भावार्थ धरिना. आयज जेजू आमकां सांगता एक पाय एक कोणाचो पाय आपल्या भुरग्यांक कांयच वायट दिवचो ना. जेन्ना तो आपल्या बायक नुस्तें विचारता तो विचूक हाडून दिना, तो कितें ताका आपल्या भुरग्यांक वायट दिना. तर आमचो सर्गीचो बाप आमकां कित्याक वायट दितलो? ताणें सगळें आमकां बरें तयार दवरलां. आपल्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारांत धाडून ताणें आमची सगळीं पातकां काबार केल्यान. जेजून आपल्या रोगतान आमकां धुवन काडल्यान. तर आयज आतां आमकां कित्याक तो सगळें बरें दिवचो ना? आनी जेजू म्हणटा जो कोण खरेपणी म्हजेर भावार्थ दवरता देव ताका आपलो पवित्र आत्मो दितलो. म्हणटच भाव भयणीनो पवित्र आत्म्या उदेशी आमच्या सुर्गीच्या बाबा बरोबर जेजू बरोबर संबंद दवरूंक जाता. आनी जेन्ना आमचो संबंद देवाशी घट आसा तुमकां दिसता देव आमकां कितें वायट करतलो, कितें फाल्स करतलो, सगळें जें तयार केलां तें आमकां फाव जाता. तो आयज खेरीत भाशेन देवान आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिला म्हणून आमी देवाचेर आमची चोत्राय दवरया, जेजूचेर दवरया, ताच्या उतराचेर दवरया आनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोन भावार्थान चलोन जें तयार केलां तें आमकां फाव जावपाक आयज तन आमचें खालीज आमचें सगळें जिवीत उक्तें करया आनी देवाक आमी आर्गां वाखाणणी आनी दिनवास दिवन तें सगळें जें जेजून तयार केलां तें आमच्या जिवितान अनुभवया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.